हॅलो एवरीवन, कशें आहाय तुम सगळीं? सोजमोता तुम सगळीं बरें आहाय आसतो म्हूण. तर तुम एबनरागे लास्ट रेसिपी चोयल्या आसतली जी बटर नाना आहलो ती. तर तेच भाशेन आयज आनी एक रेसिपी आहा ती म्हळ्यार सोरपाटेलाची. सो तुम चोयाय सोरपाटेल कितको केलें तेणें. आनी तुमचो व्हिडिओ लायक जाता जाल्यार लायक कोराय, न्यू आहाय जाल्यार चॅनला प्लीज सबस्क्रायब कोराय. एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द व्हिडिओ. तो सोरपाटेल करपाक सगळ्या पयलें पोटान तूं मांस दुकराचें तें मीठ उदक आनी हळदी घालून उकळा आनी मागीर तेका कट करपा जाय न्हू. तेका लागून मागीर तेका मातशें निवळ मुटरी सायडीन काडा आनी मागीर तेका बारीक कट करपाचें, क्यूब्स कट करपाचे बारीक. चड मोठे कट करप ना, मातशें बारीकू कट करपाचें. आनी तुमी रेसिपी ट्राय कोराय आं, बरी जालोली खावपाक देखून सोरपाटेला रेसिपी. आनी मागीर अशें करून सगळें मांस कातरीत वचपा जाय बारीक. तुमी चोयलां आसतलें हांवें कितू बारीक कातोल तें, चड मोठें कातोल ना. आनी मागीर अशें करून कातोन कातोन सगळें मांस कातोन जालें, बारीक कट केलां, अशें सेपरेट केलां आनी मांस बीन तेसो आहलो न्हू बेश्टें तें सेपरेट केलां, काळीज बीन. आनी मागीर सगळ्या पयलीं कढाई दवरल्या आनी इतलें थोडेंशें तेल घायलें. मागीर तितून तें ओस आहलो न्हू, ओसा मांस तें घायलां पयलें. मागीर तेका बरें करून फ्राय करपाचें तितून. आनी चोय गायज सगळें फ्राय करून जालें. सगळें फ्राय कोत म्हळ्यार मातशें एक 15 मिनटां अशीं लागोल्यो. मातशें चड आहलो तें फ्राय करपाक. आनी मागीर मसाला काडपाचें, मसाला काडा. लसूण, आलें, हळदी, आमसाण, जिरें, मिरयां, कालाफुरां, तिकी आनी साकर. आनी हेचो हिंग सुके मिरसांग काडाय थोड्योश्यो आनी इनाग्र, विनेगर आनी मिक्सर तितून वांटपा. सगळ्यां पयलीं तो सगळो मसाला दाखयलो तो घालपाचो. तो सगळो मसाला घाल म्हणटरी त्यो सुके मिरसांग दाखयलो न्हू, त्यो सुके मिरसांग घालपाच्यो. आनी सगळ्यो सुके मिरसांग घाल म्हणटरी तितून ती इनाग्र दाखयलो ती घालपाची. आनी इनाग्र चड घायनाकाय आं, दिस्तू घालायना चड आंबट जातोलें. आनी मागीर थंडी बीन जातली चड इनाग्र बरो न्हू तेका लागून. मागीर तें हाटिल म्हणटरी सायडीन दवरलां आनी आतां होण्णां तेल घायलां आनी आलें आनी मिरसांग बारीक कातोल्या आनी मागीर तेका मिक्स केलां. आनी मागीर 3 पियाव घायले बारीक कट करून. मागीर तेकाय बरें होण्णां भाजपाचें स्लो फ्लेमीचेर. आनी मागीर होण्ण बरें भाजोल म्हणटरी तितून तो मसाला केलो न्हू हो पेस्ट तो घालपाचो. मागीर तोय होण्णां बरो भाजपाचो मिक्स करून. मागीर मसाला बरो होण्णां भाजोल म्हणटरी तितून तें आड्यान लागलो आहलो न्हू मिक्सरान तितूंकू उदक घायन हालयन घायलां. आनी मागीर तितून तें उकळ्ळो न्हू मांस पयलें तें उदक उरलो घालपाचें. आनी मागीर तें बरें करून मिक्स करपाचें कित्याक टेस्ट येता न्हू बरोची, सगळो तेका आसोत तो टेस्ट. मागीर बरें करून मिक्स करपाचें आनी मागीर हें सगळें फ्राय केलो न्हू मांसू तें घालपाचें. सगळें मांस घालपाचें आनी तुमकां ग्रेवी कितू दाट जायी पातळ जायी तें तुमी चोयाय आं. चडूय दाट कोरनाकाय दिस्तू दवराय. आनी मागीर तेका धाकून शिजोवपाचें. आनी हें चोय आमगे सोरपाटेल रेडी जालें. आनी काय बरें जालें तें चोयाय, चड दाटूय जालना आनी चड पातळूय जालना. तुमी ट्राय कोराय रेसिपी.